जूय देव आसा थंय जिवीत आसा. हे जिवीत भुकेन आसलेल्या 5,000 वयर लोकांक जेजून दिल्ल्या जेवणा वरवीं अणभवले आनी हे खुणे वरवीं संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत जेजूच म्हूण तांकां थावें जालें. पापा फ्रांसिसान आयज विश्व शापाय शामायचो आनी जाणट्यांचो दीस म्हूण समारंभूक मागला आनी विशय दिला, सदांकाळ हांव तुमच्या सांगाता आसा. दोर मिसा बलिदाना वरवीं जेजू आमचेशी रावता, आमकां सांगात दिता आनी घोटायेन भरता. होच जेजू आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक तांचे असोगतायेन सर्गींच्या उंड्याचे घोटायेन भरूं आनी ती आमकां देणे म्हूण आमी वळखून तांकां गरज तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक आयच्या मिसान देवाची कृपा मागुया. प्रदेच्या भावंडांनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव देता. तुका उलयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवें आसूं. प्रदेच्या भावंडांनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव वेरेंत होच तो. आमकां देवान सगल्यांक संवसारांत रचल्यांक फकत आमकां आमच्याच पासत पूण आमच्या पेल्या पासत आनी जेजू सारके जावन आमी दुसऱ्यांकूय आमच्या जिविता विशीं मोग दाखोवंक जायो, तेंको दिवंक जायो, तांकां पावोवंक जायो. एकेरीत भाशेन तांच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक जायो. आनी क्रिस्ती यात्रा करता आसतना, संवसारी यात्रा करता आसतना आमी वावरूंक जाय दिसपोटी एकेरीत भाशेन आमच्या जिविता विशीं, उतरां विशीं, कोन्या विशीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आनी हे भाशेन आमच्या प्रवादी आपोवणे आमी सांबाळूंक. तर आयज केरीत भाशेन ह्या देण्या पासत आमी जोण एकल्या पासत मागोया. आयज आमी शपाय शमायचो दिसूय कोत्ता आनी केरीत भाशेन आमच्या फिरगोचेन सगळीं शपाय शमाई ज्यो आसात तांचे पासत आमी खतखत्यान ह्या मिसाचे भेटेंत मागोया. आमच्या मागण्या वरवीं तांकां बरी भलायकी, खुशालकाय, संतोश, दादोसपण तांकां तांच्या जिवितांत सदांच मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आनी आपल्या घराब्यांनी तेमी आपल्या भुरग्यांक, नातरांक, पुत्रांक सगल्यांक मागण्याच्या जिविता विशीं बरी देख दिल्या पुरो म्हणून तांचे पासत केरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेंत आयज आमी मागोया.
आनी आमच्या सगळ्या पातकांची दूख धरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन जेजूची आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी दूख मागुया. हांव पातके सोद पळयतात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पळयतात देव आमची काकूट करूं, आमकां पातकांनी बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा, तुजेर पातयोतल्यान तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी कालकूत आमकां दाखय आनी आतांच ताण आमचें काळीज सदांकाळ तोगतल्या देण्याचेर दवरच्याक सोदतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी बाळ शाळीशात हावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे जवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्या सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिजेवान म्हळें, ते लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान परतीपाळ केलो. 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक पावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तीं खातोलीं आनी आजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें आजून उरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करताय. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करताय. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवट्टेची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसण दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगळ्या रोचणांक धादोशी करताय. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करताय. भागीवत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनू, हांव सोमयाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एक वोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बरमाशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्या वयर, सगळ्या भितर आनी सगळ्या सवे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या ओ तिबेरियसाच्या दोर्याच्या पोलतडीक गेलो आनी लोकांची उरपूस ताच्या फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ली खुणां ताणें देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांचो व्हड उरपूस आपणाशी येता तें पळोवन
ताणें फिलिपाक म्हटलें, त्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यांनी उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हटलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाऱ्याचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदें एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूचा भावान ताका म्हटलें, हांगासर कोण एकलो भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 माचल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हटलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वाचून बसयलोल्याक ते वांटले. तेच परी माचल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हटलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावचें न्हय. देखून ताणें कांयच जातोच 5 उंड्याच्यो उरलेल्यो कुडके ताणें एकठांय केले आनी अशे 12 बाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली कुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हटलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाय वेरेन वचतो. ती येवन आपणाक बोलान व्हरून आनी राजा करूंक सोदतात म्हूण जेजूक जाणा आसलो. देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबुणांनो, 1.5 वर्स फाटीं मार्चाच्या म्हयन्यान कोरोनाक लागून टोटल इंडिया लॉकडावन केलें. आनी हें लॉकडावन करूंक लोकांक चड वेळ दिवंक ना. आनी जायत्या जाणांनी चिंतलें लॉकडावन रोखडेंच काबार जातलें. पूण दिसान दीस सुमान जावन गेले, म्हयने जावन गेले. आनी जायतो लोक पादिशेर जावंक लागलो, भाडें फारीक करूंक जायना जालें. आनी ह्या पिडेक लागून जायत्यांनी चिंतलें, हांव हांगासर ह्या दुसऱ्या जाग्यार मेलेल्या परस बरें जायत हांव म्हाज्या घरा गेल्यार, म्हाज्या गांवांत गेल्यार, म्हाज्या मोगाच्या बाराबर रावल्यार थंयसर कितें जाता तें जावं. पूण ट्रान्सपोर्ट ना जावन जायतीं जाणां पादिशेर जावन तेमी रस्तो धरलो. गोरवेचो तेम तो वत सारकें कडक. आनी हो हायवे ज्यो आसात सुंदर, पूण एक झाड ना, एक सावळ देखून दिवंक. जायतो लोक आपल्या भुरग्यांक घेवन थोडें कितें आसा तें एकठांय करून तकलेर धरून किलोमिटर चलोंक लागलो. दीस आनी रात भोव जायते फावटी दिसाक ती न्हिदतालीं, कित्याक रातचें वतना आनी रातची ती चलतालीं. आपल्या भुरग्यांक घेवन, आपलें सामण घेवन, उदक ना, जेवण ना. आनी त्या वेळार हें जायत्या लोकांचे कोश्ट पळोवन जायत्या दुसऱ्या लोकांनी हो विचार केलो, तांचे पासत आमच्यांनी कितें करूंक जाता. न्हय तें सगळें ग्रेस्त मनीस म्हणून, पूण ताचें दूख तेमी पळयलें, ताचें कोश्ट तेमी पळयलें. आनी जायते जाण रस्त्याचे सायडीक चौकीचेर वचोन ह्या लोकांक उदक, खावळ दिवपाक लागले. सगळे लोकांक ते पावले ना जायत, पूण जे लोक तांच्या वाटेर आयले, दे मेड अ डिफरन्स इन देयर लायफ. आनी कितें भाशेन सरकाराक देखून पडोंक ना जाल्यार हो जायतो लोक तांच्या मजतीक पावलो
आनी न्हय तो ग्रेस्त लोक, सादो लोक, जायत तोय लोक व्हडवडे काडटालो, पूण तेमी चिंतले आनी तांच्या लागीं भरपूर आसा म्हूण ते तांकां वचोन दिवंक ना, पूण आपल्याक सॅक्रिफायस करून खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक थोडो हेल्प कम्फर्ट दिवंक, एक खेरीत भाशेन तांच्या जिवितांत तांकां थोडो रेस्ट दिवंक, विसव दिवंक तेमी हें पावल घातलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमकां सगळ्यांक देवान रोचल्यांत आनी दिसपट्टी आमचो वावर जावन आसा न्हय फकत आमचेच जिविताचें आमी हो वावर केलोलो, पूण दुसऱ्यांच्याय जिवितांत पावल घालून खेरीत भाशेन आमच्या लागीं जाता ते भाशेन तांच्या जिवितांत आमी थोडो तेंको दिलोलो, तांच्या तोंडार हांसो हाडलोलो, तांचें जिवीत खुशाल भरीत आमी केलेलें. आनी हें सगळ्यांनी करूंक जाता, पूण जरी आमी कोत्तेले वो ना पळय तें, दॅट इज अ पर्सनल चॉयस. हो विचार आमी करूंक जायो. एक धाकटीशी काणी आसा, जेन्ना एका गांवांत आयकलें त्या देशाचो राजा तांकां भेट करूंक येता म्हणून, आनी सगळ्या गांवाच्या लोकांक म्हटलें तो भेट करूंक येता जाल्यार आमी एक खेरीत भाशेन सेलेब्रेशन करुया. आनी ह्या सेलेब्रेशनाक तेणी म्हटलें हें व्हडलें जार आसा, तितून सगळ्या घराब्यांनी हाडून एक एक वायनाची बॉटल घालपाची, तितून खाली करपाची, आनी राजा येता तेन्ना आमी सगळीं ताच्या सांगाता बसून पिवोवची. सगळ्यांनी हें मानलें आनी करया तशें म्हटलें. आनी एक एक जाण व्हरोन ह्या बॅरलान हें वायन घालूंक लागलो, कित्याक सगळ्यांकूच ओडचून पडची ना, सगळ्यांनी हेल्प केलें जाल्यार आनी सगळ्यांनी आपल्या लागीं जाता तशें केलें जाल्यार. पूण थोड्यांनी अशें चिंतलें, सगळेच घालतात तितून वायन, हांवें उदकाची बाटली घातल्यार कोणाक गमतलें, म्हाजें उरतलें. आनी देखून तेणें म्हटलें कांय जावचें ना, सगळ्यांक वायन गावतलें खरें, सगळ्यांक दिसतलें हांवें घातलें म्हणून वायन तितून. आनी अशें समोर जाणांक चिंतलें, उदकाचे बोलदेक वायनाचे बोलदेक हांव उदक घालता तितून, कोणाक गावचें ना. आनी जेन्ना तो राजा येयलो आनी सगळीं थिंगासर बसलीं, आनी जेन्ना ते वायन डिस्ट्रिब्यूट करूंक लागले, ते वायनाचो कालदार उदक लागतालें. अशें जायत्या जाणांनी चिंतलें, कित्याक हांवें तरी तर म्हाजें किस्कूट फुलपाकडी घालना जाल्यार कांय जावचें ना, कोणाक गमचें ना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ऑल ऑफ अस कॅन मेक अ डिफरन्स. आमच्या सगळ्यांनी संवसारांत इल्लो तरी डिफरन्स करूंक जाता, पूण करूंक कोत्तेल्या वो ना पळय तें आमच्या जण एकल्याचेर आसा. आनी देखूनच आयची वाचपां आमकां खेरीत भाशेन सांगतात, आमकां सगळ्यांक आपोवणें आसा म्हणून, आनी ह्या आपोवणें जेन्ना आमी बरे भाशेन पाळटाव तेन्ना दुसरी म्हणटली खेरीत भाशेन तो एक आज बुडवो कसो म्हाका पावलो. दुबाव वेरेन तो एक प्रवादी. He has touched my life. It was such a surprise. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो प्रश्न आमी आमच्या मुखार दवरुया. जरी तो तुमी कोणाच्या जिवितांत अशें पावल घातलां आनी दुसऱ्यांनी अशें तुमकां म्हणलां, तांच्या मोतीन तरी म्हणलां, चिंतिनासतना तो म्हाज्या आदाराक आयलो, म्हाका जाय तेन्ना, आनी म्हाका तेणें हो थँको दिलो. He made a difference in my life. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवाक जाय आमी दिसपटी दुसऱ्यांक लोकांक आमी बरें केलेलें. खेरीत भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक बेसांव कशें आमी पावल घातलेलें. खेरीत भाशेन आमी दिसपटी आमची प्रायोरिटी करूंक जाय एक बेसांव जावपाक. Galatians chapter 16 अशें म्हणटा, Don't lose out on an opportunity to be good to people. तुमच्या जिवितांत जायते ऑपॉर्च्युनिटीज येतल्यो, त्यो पयस करूं नाकात, तांकां वेंग मारात. कित्याक? जेन्ना तुमी तुमचो हात उगडटात आनी दुसऱ्याक पावतात तेन्ना तुमी एक बी वोंगतात. हें बी जाचे वरवीं तुज्याच जिवितांत, तुज्याच घराब्यान भरपूर बेसांवां देव घालतलो. तेच भाशेन जेन्ना आमी म्हणटा वय आमी स्पेशल ओकेजन आसा तेन्ना तांकां बरें करया, ग्रीट करया. स्पेशल ओकेजनाक केन्नाच येवची ना, आनी हो लोक जो आमच्या जिवितांत येता पळय तो जांकां आमचो आदार जाय
ती सदांच आसची नात आनी देखून सदांच एक स्पेशल ओकेजन जावंक जाय आनी तेन्नाच आमी आमच्या प्रवादी आपोवण्याचें जिवीत आमी सारूंक पावतले. एवरी डे शूड बी अ डे when we want and that be our goal to do something good, to make a difference, to bring a smile. दिसपोटी इल्लें तर इल्लें आमच्यांनी करूंकूच जाता आनी तें करनासतना आमी फाटीं पावल घालूंक फावना. कित्याक जशे भाशेन आमी आयच्या सामान स्त्रोत्रान आमी आयकलां, तुजो हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां धादोशी कोत्ताय. देव आमच्या जिवितांतली हॉलिडे येयना, दिसपोटी तो आमकां पावता. आनी जरी तर आमकां देव पावता जाल्यार साद्या कन्या विशीं आमच्यांनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक जाता. जायते फावटी आमी म्हणटले वय वी कांट हेल्प एवरीबडी, देवान सांगूंक ना आमकां सगळ्यांकूच हेल्प कर म्हणून, बट ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू, टू हेल्प दोज हू आर अरावंड यू. आनी देखून ताणें तांकां तुमचेशी धाडल्यात, तुमच्या मुखार ती आसात. पुतीच्या भाव भयणांनो, सदांच आमी चिंतात वय देवान आमकां इतलें दिवंक ना, आमकां तांकां कशें पावतलें. देव आमकां सदांच सांगना वत आमची ग्रेस काय तांकां दी म्हणून, पूण एक बरें उतर, बऱ्यो कन्यो तांचें आयकोंक केन्नाय उदार मनान उदार काळजान तांकां पावोवंक, तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी एकेरीत भाशेन तांकां केन्नाय कॉम्प्लिमेंट करूंक आमचो वेळ तांच्या सांगाता सांडूंक, टुगेदर टू स्पेंड टायम. आनी तेच भाशेन आमची देणी, आमची जी देवान दिल्या तांचे पासत ती आमी वापरूंक, हें सगळ्यांक कडेन जाता. आनी जायते फावटी आमी कोण नासतना रावता बिकॉज दॅट इज नॉट द चॉयस वीच वी मेक. तरी पूण आयची सगळीं वाचपां आमकां हें सांगतात, जें आमचें आसा उदारपण, मोग, मोयपास, सेवा, बरी उतरां, जें आमच्यांनी करूंक जाता पळय तें तुमी देवाच्या हातान घालात आनी देव तें दोबरादान आनी तिबरादान करून तुमच्या धाकट्या वावरा विशीं मिलाग्री कोत्तलो. Each one of us have the capacity to work miracles to the smallest kind gestures. Put it in the hands of God, He will do the rest. पण आमी तें धाकटें पावल फुडें घालूंक जाय, त्यो धाकट्यो वस्तू आमच्या लागीं घडटात त्यो करूंक. जशें आमी पयल्या वाचपान आयकलां, कशे भाशेन हो मनीस येता एलिजेवाशी, ताचे 100 सुमार ताचे बरोबर ताचे शीस आसात ते भुकेल्यात, सगळ्याक फॅमीन पडला आनी हो मनीस ताचेशी येता आनी ताच्या हातान तो प्रथम फळाचे उंडे घालता, जवाचे 20 भाकऱ्यो गोट्यान सयत करवीं कणसां घेवन तो थंयसर येता. आनी इतले जाण पळोवन तो म्हणटा एलिजेवाक, हें कोणाक पावतलें, कोणाची भूक भागयतलें. एलिजेव ताका म्हणटा, तूं भियेनाका, तूं थंयसर तें दवर. आनी आमी पळयता कशे भाशेन तीं सगळीं धादोशी जातात, सगळ्यांची भूक एकेरीत भाशेन भागता. दे आर सो सॅटिस्फायड एंड ओवर सॅटिस्फायड. जेन्ना आमी आमच्या लागीं इल्लेशें आहा पळय तें सगळ्यां लागीं वांडटा, तेन्ना आमी देखून जेयनासतना जाय एक फॅमिलीन पासून भुरग्यांक जेन्ना आमी जाय तितलें दिता तेन्ना आमी धादोशी जाता. वी आर समहाव फूल, वी डोंट इवन वॉन्ट टू ईट. कित्याक खुशालकाय, कित्याक देव आमची किरीत भाशेन आमचो आत्मो, आमचें काळीज, आमचें जिवीत बोधता. आनी हेंच आयची वाचपां आमकां करूंक आपयतात. आनी कित्याक म्हटल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपां सांत पावलो एफिसकारांक बरोवन म्हणटा, तुमच्या आपोवण्याक सोंपतात असलें तुमचें जिवीत जावंक जाय. तुमच्या आपोवण्याक सोंपतात असलें तुमचें जिवीत जावंक जाय. आनी कसलें जिवीत आमकां सोंपतलें? जेजू सारकें जिवीत. आनी सांत पावलो सांगता, जरी तर आमी दुसऱ्याची सेवा करतली जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत सदां आमी खालती आसूंक जाय, दुळोबाची आनी सोंसणीकायेची आसूंक जाय. एकामेकाच्या मोगान आमी सदां सोंसूंक वावरूंक जाय आनी आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सदां सांबाळूंक जाय. हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती आपोवणें. वी कांट बी डिफरंट दॅन जिजस. हे 3 सुमान आमी जेजूच्या जिविता विशीं
इव्हेंजलान नियाळ केला, कशे भाशेन जेजू चुचुल्लो, कशे भाशेन जेजून तांकां शिकोवन दिली आनी आयज कशे भाशेन जेजू तांची पोटाची भूक भागयता. पुतीच्या भाव भयणांनो, कित्याक आमी दुसऱ्या पेल्याक आमी पावूंक जाय? कित्याक आमी जेजू सारकी जावंक जाय? सांत पावलो आमकां सांगता, आमी एक मोनाची, एक काळजाची, एक ओतम्याची, एक भावार्थाची, एक परवाशाची आनी एका बापाची भुरगीं. आनी जरी तो दुसरी कोश्टावतात, वी कॅन बी इनडिफरंट. आमी दुसऱ्या वाटेन पळोवंक जायना. जेन्ना म्हाज्या लागीं तांक आसा, ताकत आसा, तांकां थोडो विसर दिवंक. हेंच आमी पळयता तुज्या भाव भयणांनो आयच्या सूख वर्तमानान. जेन्ना जेजू हो लोक आपल्याशी चलून चलून येता तो पळयता आनी तो आपल्या शिसांक म्हणटा, खंयसर आमी तांकां उंडे हाडुया. ते भुकेल्यात. तुजेच्या भाव भयणांनो, जेजून म्हणोंक ना तेंचे म्हाका कित्याक पडना, हांव तांकां वळखना, ते म्हाका वळखना, तांकां शिकवण हांवें दिल्या, तांकां सांगपाचें हांवें सांगलें, इतल्यो मिलाग्री हांवें केल्या. कोण जाणा ते कोण पळय ते, कोण जाणा ते हूण उपकारी जायत जाल्यार आनीक आनीक कित्याक म्हाजेर कारबार आनी कोश्ट हांवें घेवंक जाय. वॉट इज माय सेल्फ इंट्रस्ट, वॉट इज इन देर फॉर मी, अशें जेजून म्हणोंक ना. बगर ताणें चिंतलें तांकां खंयचें जेवण, ओत्मीक जेवण ताणें तांकां दिल्यो, मिलाग्री केल्यो, आनी ताचे कुडीक थोडें जेवण तांची उरल्या ती वाट परतून घरा वचोन तो तांकां दिवंक सोदता. आनी तो शिसांक म्हणटा आनी फिलीप येता आनी म्हणटा, 200 दिनारी देखून पावचे नात. जायते फावटी आमी फिलिपा भाशेन कॅल्क्युलेशन करतात रोखडेच. तांकां आदार जाय, तांकां हेल्प करूंक जाय, म्हाका कसलो फायदो आसा आनी कितले पडटले. वी आर व्हेरी कॅल्क्युलेटीव. पूण देव आमच्या विशीं आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता, दिसपटी तेन्ना कॅल्क्युलेट करून दिना. आनी सॅडली वी टेक and have that culture in the world of today. What is my self-interest? And Andrew, जेजूशी येवन म्हणटा, एक धाकटो भुरगो आसा हांगासर, ताचे लागीं 5 उंडे आनी 2 माचल्यो आसात. आनी तो हाडून एंड्रूच्या हातान दिता. हो धाकटो भुरगो, ताका नांव ना, ताचें नांव दिवंक ना. जशे भाशेन पवित्र पुस्तकांत जायतीं जाणांनी बरें केलां, तांची नांवां नात. गूड सॅमरिटनाचें नांव ना. ती विधवा बायल जाणें थोडे पयशे आहले ते टेंपलाचे तिजोरेन घातले, तिचें नांव ना. जेरेपात ताचे बायलेन जाणें एलिच्याक उंडो दिलो, उरलोलो पळय तो, तिचें नांव ना. आयच्या भुरग्याचें नांव ना. आतां आवय बापूय आसलो म्हणटा पण आमकां सांगूंक ना. जेन्ना आमी बरें करतात, दुसऱ्यांक पावतात, आमी त्या दुसऱ्यांक परगोटूंक फावना. वी नीड टू रिमेन एनॉनमस. आनी केदीच भाशेन सांजो आमकां ताचे त्या धाकट्या भुरग्याचें नांव दिना. आनी आमी जाणा धाकटीं भुरगीं उदार मनाची, उदार काळजाची. बायको म्हाका दी गो तुजी चॉकलेट आहा पळय ती, आख्खी चॉकलेट तुका काडून दिली. आयज काल दिनात गो भुरगीं, बिकॉज शापाय शोमाय शिकयनात तांकां बाबा शेअर करात म्हणून. इट्स बिकम अ व्हेरी सेल्फिश वर्ल्ड. पूण आदल्या भुरग्यां कडेन एक चॉकलेट मारल्यार वर म्हणटालीं सगळीं. आजून पासून भुरगीं जायतीं थंय, यू आस्क देम समथींग सो जनरस, सो हॅपी टू गिव, टू शेअर. वडिलां भाशेन न्हय. वडिलां जायते पळय बाबा कॅल्क्युलेटर काडटात. बट चिल्ड्रन आर इनसंट. दे लव टू शेअर, दे लव टू गिव. आनी आमी पळयता जाय तो भुरगो, ताचें नांव ना, मायच्या लागीं बांग्स मागोन गोरोवंक गेलो. इतल्या वडिलां बराबर जेजू बराबर कितें करतालो? आनी जाय ताणें माचली मारली आनी तो थंयसर येयलो. जायत जेन्ना जेजू एंड्रूक सांगता, ताणें आयकलें. हांकां कितें दिवया? ताणें पळयलें आपल्या बॅगान कितें आहा पळय तें, आनी आहा तितलेंय ताणें दिलें. तो भियोंक ना, उपाशी पडटलो, आय विल स्टार्व. तुतीच्या भाव भयणांनो, करीत भाशेन आमी हें सदांच समजूंक जाय. आनी तें म्हटल्यार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. जशे भाशेन त्या धाकट्या भुरग्यान आहा तितलेंय जेजूच्या हातान घालें. आनी जेजूच्या हातान घालून ताणें म्हटलें हें आसा.
आनी जेजून ताच्या शिसांक सांगलें, तुमी सगल्यांक तोंडार बसूंक लायात. मेक देम इंटू स्मॉल ग्रुप्स. लेट्स हॅव अ पिकनीक. 2 नुस्तीं आनी 5 उण्यांची पिकनीक जेजूची. पूण जायत्या दुसऱ्याय लागीं जेवण आसलेलें जातालें, टिफीन कॅरियर. ते म्हणटाले म्हाका वयता आसतना दर्या हें आतां सगळ्यांक आमी कितें खातलीं? फातर वयता आसतना माती. सो दॅट इज द कॅच. जेजून तांकां धाकटुले जमे केले आनी धाकटुले बाराबर बसले म्हणटकच लिपोवंक जायना तुजी बुड्डी आहा पळय ती उगडचीच पडली. So Jesus makes this miracle happen with the help of this boy. I don't think he was the only one who had this. तो एकटोच नासलो. सगळे 5,000 लोक, 2 नुस्तीं आनी 5 उणे, सगळे जायत्या जाणां कोणी आसलेले, सगळीं आपल्याचो अरेंजमेंट करतालीं. So Jesus helps them at that point of time to open up. आनी तेच भाशेन जेजूय तांकां दाखयता केरीत भाशेन देवाचेर विस्वास दवरात. जेन्ना तुमी उदार मनान उदार काळजान दितात, when you are generous आनी देवाचेर विस्वास दवरतात, देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. देव तुमकां खुशाल बरीत आनंद करतलो. यू विल नेवर गो एम्प्टी हँडेड आनी तुका केन्नाच उणें पडचें ना. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, तुमी चिंतात ती मिलाड जाली, हो भुरगो घरा गेलो. मागीर सांगता, मागीर तुज्या जाणां कितल्या जाणां आयज धादोश केल्या पळय ते 5,000 लोकांक. ही मस्ट हॅव बीन सो थ्रिल्ड एंड टेलिंग देम. मागीर म्हणलें, मिस्टर कितें उलयताय रे तूं? बट दॅट इज द रियलिटी. ही मेड दॅट मिरेकल हॅपन. आनी जाय तो भुरगो जिवीत भर इतलो खुशी आसलोलो. ही मस्ट हॅव रिमेंबर्ड दिस इन्सिडंट आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमकांय पोस्ट आसा, दुसऱ्यांच्या जिवितांत जेन्ना आमी पावल घालून तांचें दूख कोणती पोस्ट पयस करतात, it gives us a great sense of satisfaction and joy. That is our reward. That is our blessing. ती जावन आसा देवाची देणी आमकां दिसपोटी. जशें हांवें सुरवातेक म्हणलें, जायते जाण दुसऱ्यांक पावतात न्हय, कित्याक तांच्या लागीं जायते गिरायस्काय, दूड, टायम, वेळ सगळें आसा म्हणून. बट it is because that is the right thing to do and they don't hesitate to do that. इल्ले कोश्टूय पडल्यार ती फाटीं पावल घालिना. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांव म्हणटच दुबाव वेरेंत आमी जेजूचे प्रवादी जावंक जाय, जेजूची गवायकी आमी दिवंक जाय. आनी धाकटल्यो वस्तू आमी जर तो दिसपोटी करीत जाल्यार देव हांच्यो मिलाग्री करतलो. आनी ह्या संवसाराक न्हय फकत जाय इतलें मल्टिप्लिकेशन ऑफ ब्रेड अशें म्हटलां. देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. पूण जाय आमी आमचे दोळे उखडलेले आनी न्हय आप सुवार्थी जालेले, सेल्फीश पूण सेल्फलेस, निसुवार्थी. आमी केरीत भाशेन आमी विचार करूंक जायो, हाव कॅन आय ग्रॅब एन ऑपॉर्च्युनिटी अँड बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स. आमी जी आमकां पावल्यात आनी जी आमी पावल्यात न्हय, कित्याक आमच्या लागीं भरपूर आसा, पूण बगर आमची काळजां जेजू सारकी व्हड देखून. आनी देखून आयज केरीत भाशेन आमी आमच्या जण एकल्या पासत मागोया. ह्या धाकटुल्या भुरग्या भाशेन आमची काळजां, आमची मनां उगडून आमचो वेळ, आमची गिरायस्काय, आमची देणी, आमच्या लागीं कितें देवान दिलां पळय तें आमी दुसऱ्यांक दिवन केरीत भाशेन तांच्या जिवितांत हांसो, सूख हाडूंक आनी तांचें दूख आमी पयस करून जेजू भाशेन आमकां कृपा आनी बळ ह्या वर्साचे पेटेन आमी मागुया. आमेन. आमचो बाबात पुलगोटूंक आमी उबे रावया. सतमानतान देवाक सोर बलिदार बापाक सदां नेहमीच्या रोजनारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच सुताक आमच्या सोर्याक तो पवित्र उणी गोलबी सांबाळलो आमकां आमाले जल्मलो. पोंच ताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका उठिलो, तो मेल्ल्या मदेर देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो,
स्वर्गार चडलो, सोदपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सन्माता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जीवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, हुंड्या आनी मासले बरोबर जेजून लोकांचे व्हड उत्पन्न जे पासत देवा बापाक मागणेन उबारले. त्या जेजू फुडें घालून आमची किरकोळ घालती मागणी बापाक आमी समोरपिया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी हुंड्याचे मोदने वरवीं भावार्थ्यांक भोव करून शपाय शमाय आनी जाणट्यांक तांच्या वस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्याच्यो चोरो तांकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयताल्यांनी बारीकसाणेन परजेच्या मुळाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कित्याक त्यो वळखून आनी केरीत भाशेन शपाय शमांच्यो आनी जाणट्यांच्यो गरजो वळखून सगळ्यांक गरज तो आदार पावतो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. एकठांय जाल्ल्या आमच्या समेस्तांनी मिसा बलिदानाचे कृपेन आनी गोठायेन समाजाच्या बऱ्यापणा पासत वावरूंक आदिवंक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शपाय शमायक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज संबरमूंक तांच्या जिवितांत नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 ह्या महामारीक लागून जायतो लोक संकश्टाक सांपडला. ही पिडा बेगीनच नपयत जावंक पिडेवंतांक भलायकी मेळोवंक तांचो सांबाळ करतल्यांक बळ मेळोवंक आनी मेलोल्यांक सासणाचो संस्कार दिवंक देवा लागीं मागुया. ओगेपणी आमच्या जोड्याकल्याच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. तेच भाशेन आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या शपाय शमाय पासत आमी केरीत भाशेन मागुया. प्रितीवत बापा, हुंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमचे किरकोळ खावपी मागणी हे विधीचेर आमी दवरता. आमच्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी शपाय शमाय आनी जाणट्यांक राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता तुज्या पुताचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपुरला देवा बापाक मागता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वोंगता. ती तूं दोळ्यान मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाचें सूख पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक दायभाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोपुदरान सासणाच्या देवा सरकारी आनी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या स्वायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रचलें. ताच्या वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. त्या खातीर सगळ्या रचना आनंदान करता तुका सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या साता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदत्ता संगाती संतोशान आमी तुजी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तो पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट भरूंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी करोनाचें हें रगत पातकाचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोठुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा
आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जोडपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी परमळ देवाचे माये सांगाती भाग्यन दोन पुतान सोद काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पोटोटप्यांच्या एकपणान सोपोदार बापा सोलवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. दिसपोटी देव आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता, भरपूर देणी दिता, भरपूर बेसांवां दिता. आनी आमी जेजू भाशेन उदार काळजाची आनी मनाची जावन दुसऱ्यांकूय पावोवंक तांच्या गरजेच्या वेळार आमकां कृपा बळ आनी आदार दी म्हणून आमी मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. परस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पुढच्या पवित्रच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Lord.
वायरसाक लागून आमच्या फिरगोजेंत मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावन टीव्ही मोबायलाचेर सावन आमी मिसांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक जायना, ताचे आसणे आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग हांव कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास वखदान म्हज्या शिवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजो सोरशिल्लो कोडसोर केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मनाच्या उगडासाक उतरावट्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुजेच्या बाबणांदो सगळ्यांक तुमकां एक बरो आयतार आनी बरो सुमान हांव देतां. तेच भाशेन सगळ्या ह्या गांवच्या शपायक शमायक हांव विश कोत्तां. खरेच भाशेन हो दीस तुमचो आयज खुशाल बरीत जावं आनी जी तुमच्या भोंवतणी आसात पळय ती तुमचे सदांच बेसांवां आनी तुमकां सदांच आसो आनी खुशालकाय हाडूं. तेच भाशेन हांव आयज कितें भाशेन दिन वाचतां. म्हाजो हिंगा क्रू आहा पळय तो प्रोफेशनल न्हू, पूण ह्या गांवांत बादेंच्या ती फुडें आयल्यान तुमच्या पासून तुमकां आयतारा मीस हें ऑनलायन दिवपाक. आनी देखून ती प्रोफेशनल तुमची रिपब्लीक टीव्ही आनी टायम्स टीव्ही तितूंतली न्हू, बट दे हॅव डन एन एक्सलंट जॉब. आनी हे धाकटुल्या वावराक लागून आमी सगळीं दादोशी आसात. आमकां मिसाची बॅग मेळ्ळ्या, आमी खुशाल बरीत आसात आनी कितेंच भाशेन तांच्या वेळा पासत तांच्या टॅलंटा पासत जें तेमी दिलां खुशालकायेन आख्खे फिरगोचेर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. झिताक, सँड्राक, जस्लिनाक, बोस्कोक आनी आल्डोक थोडीं नांवां ह्या इगोर्जेन शिंकलां आनी शिंकतलो. तो तुमकां आनीक फावट देव बरें करूं आनी बरो आयतार आनी खुशालकायेचो दीस तुमकां हांव देतां. सो रेस्पोन तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचें म्हणून कर. Bye.